सरकारी नोकरे खातीर आतां कमीत कमी एका वर्साचो तरी अणभव आतां सक्तीचो। 30 वर्सां जालीं भरती नेमान बदल जाल्लो ना। आतां भरती नेमूय बदलतले म्हूण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। RDX खातीर ताळगांवच्यान संजय मनोली। हाज्या फुडें जे गव्हर्मेंट जॉब जे भरतले ह्या गव्हर्मेंट जॉबात एक्सपिरियन्स वो कंपल्सरी आसतलो। आतां पर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसतालें की पास जालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून। तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले। ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSIचे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले। बट ह्या फुडें तें चलचें ना। कंपल्सरी गव्हर्मेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो। म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायवेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचें पडटलें। डायरेक्ट गव्हर्मेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो। आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो, स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो। ताच्याच खातीर आमी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इवन दो गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांतले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आमी बदलपाचें ठरयल्या। गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले। जशी नवीन क्वॉलिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा। गव्हर्मेंटांतल्या जवळपास 25% रिक्रुटमेंटांतले म्हणजे रुल्स आपले रेग्युलेशन्स जे आसात तेंच्यो रिक्रुटमेंट भरपा खातीर तांकां लागपी क्वॉलिफिकेशन्स ह्या क्वॉलिफिकेशनांनी बदल जातलो।